फुडल्या कांय वर्सां भितर सांखळेत पयले फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स हॉस्पिटल उबारतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली. आयतारा गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स हांच्या वतीन सांखळे भलायकी केंद्रांत फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्साचे ओपीडीचे उक्तावण केले. ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. इंस्टिट्यूट हाच्या मार्फत फिजिओथेरपी आणि नॅचरोपॅथी कॉलेज आमी सुरू केला. हाचो मूळ उद्देश आमी पळयताले की दर वर्सा फिजिओथेरपी शिकपाक 150 ते 200 भुरगे गोंया भायर वता. फक्त 20 भुरग्यांचे प्रोविजन गोंयांत आशिल्लें आनी 20 भुरग्यांक एडमिशन म्हणजे गोंयच्या फिजिओथेरपी कॉलेजींत मेळ्ळ्या उपरांत ताका एडिशनल दिसतालें की आपल्याक फिजिओथेरपीचें एडमिशन खंय घेवचें जाल्यार ताका एक तर बेळगांव, धारवाड, कारवार, पुणा हांगासर वयचें पडटालें. सगळें कन्सिडर करून फिजिओथेरपीचें एडुकेशन ताका हांगा मेळचें म्हणून BPT बॅचलर इन फिजिओथेरपी कॉलेज आमी स्वता सुरवात केली, विच इज एफिलिएटेड टू द गोवा युनिवर्सिटी, विच इज एप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनी परत एकदा म्हणजे विच इज अगेन इट इज ग्रँट एडेड बाय द गव्हर्मेंट. मीन्स ताची फीस सुद्दां म्हाका दिसता जी KAD फिजिओथेरपीच्या कॉलेजींत पे करता ताच्या 1/10 फी ही आमच्या फिजिओथेरपीच्या कॉलेजींत एवेलेबल आसा. The same way, the BNYS, Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, is a new course. South India सगळीकडे Bachelor in Naturopathy, Yogic Science हो कोर्स आसा. आजपर्यंत नॉर्थ इंडियात खूप कमी जाग्याचेर आशिल्लो. We have started in our institution. Again, it is a 4.5 year course in 1 year internship. The course Goa University affiliated, approved by the government of Goa, and it is aided government institute म्हणून आम्ही सुरुवात करता. गोंय सरकाराच्या अधिकारा क्षेत्राखाला येवपी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविशीं कसलेय गुन्यांची कागाळ आयल्यार ताची चवकशी करपाक CBIक मेकळीक. पूण गोंय सरकाराच्या अधिकार क्षेत्राखाला येवपी गोंयच्या कर्मचाऱ्यांविशीं चवकशी करपाक पयलीं गोंय राज्य सरकाराची मान्यताय घेवप गरजेचें आसा अशी अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या.